आमगेल खाण जेवण चॅनलाक हांव स्वागत करता आसा। आज हांव तुमकां गोड्डाची खिचडी कशी करची म्हणून रेसिपी घेवन आयल्या। सुमार जणांन म्हाका सांगिल्लें आसा गोड्डा खिचडीक पोस्ट करी म्हणून। सो आतां गोड्डा खिचडी कसो घालचें म्हणून आमी पळया। खिचडी करचे खातीर हांवें 1 ग्लास गंवां कण घेतला। इतले थोर आसल्या पुरो, मस्त थोर एक हेज्या पयशी सपूर घेवं नकाची। 1 ग्लास गंवां कणाक अर्ध ग्लास चण्या दाळी असं जाल्यार अर्धे उंड गोड घेतला। स्वीट तुमगेल्या टेस्टा प्रकार एडजस्ट कराची। 1 वळ सोय अशी कांतून घेतला। 2 केळ्यां, एक 25 ग्राम्स काजू बी, 25 ग्राम्स द्राक्ष, 1 स्पून एळापिठी, 2 टेबल स्पून तूप। आता फस्टाक आमी गंवां कण आनी चण्या दाळी शिजत घालया कुकरांत। चण्या दाळी आनी गंवां कण आनी काजू बी कुकरांत घालून लायक करून धुवन घेतला। हाकात आमी हे लायक डिप्प जेवता तितलें उदक घालता। इतले डिप्प जाल्ल्या पुरो लेवल। आतां आमी 4 विजील काडल्यार जालें। कुकरा 4 विजील आयले। आतां कुकराचें उब गेला शिजला पळया। लायक शिजला गंवां कण आनी चण्या दाळी। हाकात आमी गोड्डा उंडो मातशें दडान घेतला। गोड्डा उंडो घालचे। सोय, द्राक्ष या पूरा घालून गॅस जळोवचे। आतां आमचो हे घाल्लेलो गोड लायक मेल्ट जावो। गोड पुरो मेल्ट जाला। आतां गॅस सिम करून एक 5-10 मिनिट शिरेवका। त्या गोड्डाच्या हरवटांची अशी लोचुका। आतां आमी तुपय घालून सोड्या आनी सिमारी शिशिरेवच्या सोड्या। गोड लायक जावन शिशिरेला। तुमी ह्या स्टेजार जेवका जाल्यार शिशिरेची फुडें जिब्बेर दवरून गोड उणेस म्हण जाल्यार 1 उंडो दडान घालयेत गोड। आतां खिचडी रेडी जाल्या। आतां गॅस ऑफ करचें। वयर देखून एळापिठी घालची। आनी घेतिल्ले केळें अशें कटकोन घेतला राउंड। ह्या वयर देखून अशी घालून सोडचें। गोडीची, हुनीची, रुचीची गोवां खिचडी रेडी आसा। तुम्ही घरका ट्राय करून पळयाची। भारी लाय जाता। पोळ्या वटू घेव येता तुम्ही लावच्याक। जेवणाकय कोर येता। ट्राय करून म्हाका कशें जाला म्हणून सांगायची। आमगेल चॅनल लायक कराची, शेअर कराची, सब्सक्राइब कराची। धन्यवाद।